नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आज सप्तकाच्या पहिल्या ट्रेडिंग सेशनाची सुरुवात नेगेटिव्ह जाली. मार्केटात मोठो सेलिंग प्रेशर दिसलो. 21 जुलय उपरांत पहिलेच फावट इंडिया विक्स 12च्या पार गेल्ल्यान करेक्शनाचे शिनाल दिसले. तातूंत भर घातली अदानी शेअर्सांनी. मेटल सेक्टरान आज बरो परफॉर्मन्स दिलो ना, पूण निमाण्या खिणाक कांय शेअरांनी खरेदी आयली आनी मार्केट निमाणे फ्लॅट बंद जाले. डिटेल पळोवच्या पयलीं पळोवया मार्केट जर्नी. निफ्टी आज 19,383 चेर उक्ते जाले. गॅप डावन ओपन जाल्या उपरांत 19,257चो लो लागीं 100 पॉयंट निफ्टी डावन गेले. 19,465चो हाय मारलो आनी 19,434चेर निफ्टीन क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,153 चेर ओपन जाल्ले 65,401 चेर क्लोजिंग दिली. आज निफ्टीच्या टॉप गेनर्सात डिव्हिस लॅब बऱ्यापैकी चढलो. इन्फोसिस कंपनीच्या खरेदीन मार्केटाक तेको दिलो. LTIM, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, रिलायन्स आणि टाटा कन्झ्युमर कंपनीचे शेअर आज चढले. आयच्या टॉप लुजर्सात अदानी एंटरप्राइजेस पडलो आणि वांगडा अदानी ग्रुपाचे हेर शेअरूय पडले. JSW स्टील, हिंदाल्को, SBI कंपनीचो शेअरूय आज पडलो. अदानी पोर्ट, टाटा स्टील कंपनीचे शेअर पडले. आयचे सेशन निफ्टी ITक लागून बऱ्यापैकी रिकवर झाले. निफ्टी FMCGत खरेदी आयली. मेटल आणि फार्मात बाजाराचेर प्रेशर हाडलो. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉयंट थारलो अदानी ग्रुप. अदानी ग्रुपाच्या कंपनीचो ऑडिटर डेलॉयट फर्मान रेजिग्नेशन दिताच अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स आणि हेर अदानी शेअर्सांनी बरोच प्रेशर आयलो. मात हळूहळू उपरांत रिकवरी आयली. अदानी हिंडनबर्ग प्रकरणात फायनल रिपोर्ट दिवपाक आज सेबी खातीर लास्ट दीस आशिल्लो. मात सेबीन 15 दिसांचो वेळ मागलो. सेबीची चौकशी 2020 सावन सुरू आसा. तातूंत स्टॉक मॅनिप्युलेशन, इंटर पार्टी ट्रान्झॅक्शन आणि विदेशी संस्थांक धरून शेअर वाडोवपाचे कांड केल्ले वा ना हाची चौकशी चल्ल्या. दुसरो शेअर फोकसात आयलो तो PVR आयनॉक्स. सनी देओलाच्या गदर मुवीच्या नेटासरशी PVR आयनॉक्स बऱ्यापैकी चढपाक लागला. हाऊसफुल रिस्पॉन्सा उपरांत सोमारच्या सेशनात शेअर 5% वर चढलो. शिप बिल्डिंग सेक्टराचे चडशे शेअर बऱ्यापैकी चढले. मजगाव डॉक 8% चढलो जाल्यार कोचिन शिपयार्ड कंपनीच्या शेअरान 7% जंप मारली. शिपयार्ड कंपन्यांपैकी गार्डन रिच ही शिप बिल्डिंग आणि इंजिनिअरिंग कंपनी सुमार 12% चढली. कंपनीन बरो रिझल्ट दिल्ल्यान बाजारात शेअराक उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. शेअर सद्याक 52 वीक हाय लागीं ट्रेड करता. लुपिन कंपनी खातीर बरी गजाल म्हळ्यार कंपनीक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन वखदा खातीर US FDA अप्रुव्हल मेळ्ळा. आज ऑटो सेक्टरात बजाज ऑटो आणि हिरो मोटोकॉर्प कंपनीन बऱ्यापैकी खरेदी आयली. जाल्यार आयशर मोटरात 37 रुपयांच्या डिव्हिडंडा खातीर एक्स डेट आशिल्ल्यान थंय प्रायस एडजस्ट जाली. पयली शेअर पडलो, मात सेशन सोंपमेरेन बऱ्यापैकी रिकवरी आयली. टाटा मोटर्स आज प्रेशरात दिसलो. मुथूट फायनान्स कंपनीचो रिझल्ट पेड्ड्यार आयिल्ल्यान शेअरात मोठे करेक्शन दिसले. शेअर सुमार 6% वयर पडलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनात मार्केटांतल्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.